येवकार हांव जवाहर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. पावसाक लागून कोकण रेल्वे मार्गावयले रेल्वे सेवेत आडमेळी. पोरण्या गोंया बोगद्यांत कोसळ्ळी कॉन्क्रीटची वणत. करमळी आनी थिवी स्टेशनाचेर येरादारीत अडचणी. रेल्वे अधिकाऱ्यान दिली माहिती. गोवा बोर्डाच्या परीक्षांचो निकाल जाहीर. हे खेपे 99.40% भुरगीं पास. बोर्डाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटयेन केलें जाहीर. गोंयांत सेगीत पडपाक लागला पावस. 19 सावन 23 जुलै मेरेन पडटलो घोग्यांनी. हवामान खात्याचो अदमास. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोवा बोर्डाच्या परीक्षांचो निकाल जाहीर जाला. हे खेपे 99.40% भुरगीं पास जाल्यांत. पोरू पास जावपाची टक्केवारी त्याच्या आदल्या वर्साचे तुळेन 89.27% म्हटल्यार 10.13% चड आसली. बोर्डाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटयेन जाहीर केला. 18,195 मदले 18,085 विद्यार्थी पास जाल्यात. तितूंतल्यो 9,163 चलयो जाल्यार 8,922 चले. सायन्सांत 4,683 भुरगीं पास जालीं. पास पर्संटेज आसली 99.68%. आर्ट्सांत 4,716 भुरगीं पास जाल्यात. पास पर्संटेज आसली 99.39%. आनी कॉमर्सांत 5,574 भुरग्यांनी यश मेळयलां. पास पर्संटेज आसली 99.66%. 18,195 students appeared through the regular category, passed 18,085, giving the pass percentage of 99.40. 2016 it was 90%, 2017 it was 90%, 88%, 2018 it was 85.84%, 19 it was 89.59, and 20 it is 89.27%. Girls appeared more in numbers, 9,187, boys 9,008, and the number of the girls passing are 9,163, boys number is 8,922, and girls pass percentage is higher by 0.669 it is. So 99.74 is the pass percentage of girls, as compared to boys it is 99.05. Less than 33, that means those who got the remark as needs improvement, that means they have to answer the board examination. So there are 75. 35 candidates result is placed in the reserve category for the reason non-submission of eligibility documents, because they were coming from the different boards, or they have not submitted internal practical marks. So it is 75 plus it is 35, that is 35's result is yet to come, so that is why they are placed in reserve category. 75 are with needs improvement. The students with 33 to 45 range are 860, those with 46 to 59 are 5,583, 60 to 80 they are 9,682, and 81 to 100 are 1,960. अंदू वर्सा कोविड महामारीक लागून विद्यार्थ्यांचे शारीरिक अंतिम परीक्षा बगर मूल्यमापन केले. बोर्डान आदी थारायल्ल्या कसोटेच्या आधारान विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन केले. बोर्डाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटयेन सांगले. निकालाचेर समाधानी नाशिल्ल्याक उपरांतचे तारखेक परीक्षा दिवपाचो पर्याय दितले, पूण ताका सद्याच्या मूल्यांकन निकशां वरवीं मेळिल्ले निकाल घेवचे पडटले. पूण हे खेपे गूण तपासून पळोवपाची कसलीच तरतूद ना अशें शेटयेन सांगले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. घसघशीत पडलेल्या पावसाक लागून कोकण रेल्वे मार्गावयले रेल्वे सेवेत आडमेळी येयल्यात. सेगीत घोग्यांनी पडटल्या पावसाक लागून पोरण्या गोंया बोगद्यांत चिखल जाला. तेच बरोबर कॉन्क्रीटची वणत कोसळून पडिल्ल्यान करमळी आनी थिवी स्टेशनाचेर येरादारीत अडचणी येयल्यात. रेल्वे अधिकाऱ्यान माहिती दिली. मडगांवच्यान मुंबय वचपी सगळ्यो स्पेशल ट्रेनी आनी सप्तक ट्रेनी स्टॉपाचेर थांबल्यात. ताचो मार रेल्वेच्या वेळापत्रकाकूय बसला. प्रवाशांक तांच्यो ट्रेनी आनी त्यांच्या
डेस्टिनेशना मेरेन पावपाची वाट पळोवची पडटली. ट्रेनी रद्द केल्ल्यो म्हणून कांय जाणांक परतून घरा वचचें पडटा. KTC बसींतल्यान थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर धाडले, पूण विविध स्टेशनाचेर ट्रेनीचें नियोजन करतात अशें कोंकण रेल्वेच्या उपमहावेवस्थापकान सांगलें. Like trains going to Kerala, like 02618 Nizamuddin Ernakulam and 04698 Amritsar Kochiveli, which are bound to Kerala, have been diverted from Panvel via Pune, Hubli, Erode, Shonur, and then on proper route. Likewise, trains coming from Kerala and going towards north, like 01224 Ernakulam NTT, Duronto Express, 09261 Kochiveli Porbandar Express, 02977 Ernakulam Ajmer Express will be diverted via Madgaon, Londa, Pune, Panvel, and then on their proper route. Konkan Kanya leaving Madgaon at 16:45 has been cancelled, and tomorrow's Mandavi Express leaving Mumbai at 7 hours has been cancelled. Then we are doing some transshipment of passengers. Like today's the Konkan Kanya, which has left CSTM, it will be halted at TV, and those passengers will be brought back by brought to Madgaon by bus. And today's Mandavi, which was supposed to leave at 8:30 in the morning, has not left Madgaon. So passengers of this train will be taken by bus to TV, and this Konkan Kanya train will return back as Mandavi Express. Trivandrum, Nizamuddin Trivandrum Rajdhani, which has been stopped at Pernam. The passengers of that train will be brought to Madgaon by bus, and there was one Rajdhani supposed to leave Madgaon, Goa Rajdhani, Madgaon Nizamuddin. So that train will work as Trivandrum Rajdhani from Madgaon, and that Nizamuddin Trivandrum Rajdhani will work as Goa Rajdhani ex Pernam. So passengers of Goa Rajdhani will be taken by bus from Madgaon to Pernam. Besides this, there will be some more parcel cancellations, which I will be advising later. When will be this work restored? So we are expecting to get it restored by today evening. गोवा 365 पोरण्या गोंया वचून रेल्वे बोगद्याची पळोवणी केली, जंय ही घडणूक घडली. बोगद्याचे भितरले वणटीचो कॉन्क्रिटीचो स्लॅब कोसळून पडला. बुरकांतल्यान चिखलाचे उदक भायर रकता. अधिकाऱ्यांनी काम सुरू केलां. आज आम्ही रेल्वे ट्रॅकर ओल्ड गोवा रेल्वे ट्रॅकर आसा आणि सकाळीचे फातोडे तेन्ना माती कोसळ्ळी आणि सगळे ट्रेनी रद्द केले. इवन आतां येवपाची आशिल्ली जी गोवा एक्सप्रेस मागीर हांगाच्यान वचपाची जी ट्रेन आशिल्ली ती सगळी स्टॉप जाली. माती इतली कोसळ्ळा जाल्यार विचारपाचे हे प्रश्न ना. पण भितर कामकाज चालू केला, रेल्वे अधिकाऱ्यांनी येयल्या भितर आणि माती काडपाची चालू केला. पण जो वयल्यानच्यान जो फ्लो पळयता तुमी, जे तुमी तुमकां दिसतले सुद्दां जो वयल्यानच्यान मातयेचो जो फ्लो आसा, जो कंटिन्यूस फ्लो आसा, हे आतां कितलो टायम लागतलो जे अधिकाऱ्यांक सुद्दां खबर ना. खंय तरी दिसता, पण ऑफ रिकॉर्डार खंय तरी सांगला की आमी मेंटेनन्स सारके वर्सान वर्स करता म्हणून. पण खंय तरी दिसता की खंय तरी क्रॅक पडला, तेंच्यान उदक येता, वयल्यान उदक पडटा, जाल्यार मेंटेनन्स खंय चालू आसा. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी नोट करपाक जाय, हे टनल आसा जाल्यार लोकांचो हितून केतलो व्हडलो अपघात जावं शकता तो. लकीली इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी म्हणून रेल्वे वचूना, नाजाल्यार केदो व्हडलो अपघात जावं शकतालो. गोवा 365 खातीर पोरणे गोंयच्यान अमर चावारी आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊ एक लहानसं विसव. कुंकळे कांकणा मुड्डीच्या पांजरकोणी वाठारात दोंगर कापपाचें काम चल्लां. ह्या कामाक लागून कुंकळे बोळ पडला. बेकायदेशीर अशें म्हणत थळाव्यांनी कुंकळी पालिकेक ते विशींची कागाळ दिली. त्या उपरांत पालिकेन इंजिनियर धाडून इन्स्पेक्शन करपाक लायलें. दोंगर कापपाचें काम करतल्याक शो कॉज नोटीस धाडटले. काम बेकायदेशीर अशें दिसून आयल्यार बंद करपाक लायतले, नगराध्यक्षान सांगलां. कुंकळेच्या कांकणा मुड्डी पांजरकोणी वाठारांतल्या दोंगराचेर फाटचे 4-5 दीस जाले दोंगर कापपाक सुरवात जाल्या. गरजेच्यो परवानग्यो घेनाशिल्ल्यान हें काम बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो दावो करत थळाव्यांनी पालिके कडेन कागाळ दिली. थळाव्यांक कुंकळेचो आमदार क्लापासियो डायसान सांगात दिला. कामांक नेमको कित्याक विरोध ते सांगता दोतोर जॉर्डन फेर्नांडीस.
ताणें कामाक हरकत घेत कागाळ नोंदयल्या. एक म्हणल्यार तो प्लॉट पळय आसा. देर आर सम पीपल फ्रॉम द सोसेदाद द अग्रिकल्चर दे गांवकारी द कुंकोलीम वेरोडा ते म्हणटा ऑन द कॅडेस्ट्रल प्लॅन दॅट प्लॉट इज बींग शोन अंडर सोसेदाद. So there must be probably a ownership dispute also around of that particular property. We do not know. This is just an assumption. The Form 1, Form 14 is not an ownership document. That's number one. Number two, the plot पोवपाक गेले जायत it's a water aquifer. ह्यो सगळे आमच्यो दोंगर पडे आसा त्यो आमच्यो उदकाच्यो टांक्यो. That water is what we need for life. So if you start cutting them, then there will not be water available. Two, once habitation starts, the water aquifer is going to get polluted with all the septic tanks and all. That's another second question. Third one is it is close by 200 meters पयस आमची न्हंय आसा थंय इश्कुनी आरीक आसा. That joins directly our river Sal which goes into the Arabian Sea. So when that river is so close by, the water body is so close by, water resource department also should have taken cognizance when they are giving licenses. आमचो जे म्हणटा आपण म्हणटा तें कंडिशन घातिल्लें आसा बरें आसा, but have they brought an NOC from the water resource department? Because if there is a water body, then you should refer it to the biodiversity board to make the necessary proper studies and then only give the licenses. That also is not there. 4, it is the national highway. On the western side of the national highway is this particular development that is happening. आता हो national highway जो पळय आसा आमचो, तातूंतल्यान 40 meters to 50 meters from the center of the road is being acquired for the expansion of the highway because it is still not decided which side the highway will go. But it will divert only after the southern side of that Ishkunyar. Okay. तो जर आसल जाय तेमी आतां कितें केलें ती थोडी पळय आशिल्ली तातूंतल्यान उदक वतालें पळय ती तेमी पुरयल्या. Can you do such type of work into the property of the government which government has already acquired? Another question that comes up. 4, if you look into the gradient that is there, ते पयले ओगी आशिल्ले तांचे एक लेस बोर्ड घालूं ना, तातूंत एप्रुवल ना, लायसन्सीस ना, कांयच ना थंय. What they have suddenly done is they have started the hill cutting now. हे तेमी एक 4-5 दीस धरल्यात आनी तेमी ते आतां हिल कटिंग चालू केल्लें आसा. पयलीं तेमी हाली चॉक मार्किंग घातिल्ले, थोडे श्रब्स काडले, थोडे आनी कितें आशिल्लें ते काडले आनी सडनली दे स्टार्टेड नाव डुईंग द वर्क, बट दे आर डुईंग इट ओनली ऑन Saturday, Sunday. That is what provoked the people of Konkolim, and that's why all people of Konkolim have come together to fight against this particular project, whoever it is. Don't try to cheat us. Go by the law. If you don't go by the law, we'll make you and force you to go by the law. Otherwise, the work is going to stop. हो हिल कटिंग म्हणटा हो बरो 4-5 म्हयने जाले पूण कोणें तेजें एक्शन घेवना. हांवें बिफोर आतां कोवीड चालू आसलेलें मार्चां स्टार्ट जालें, सो तेदो हांवें बिफोर दॅट हांवें कोणें म्हाका कंप्लेन करना. हांवें पुलिशेक कंप्लेन करून पुलिशेक आपयलें आनी ती हिल कटिंग जाता म्हूण हांवें कंप्लेन केल्लें पुलिशेक आनी पुलीस येवन थिंगा त्या ओनराक हाडलो तेणी. हांवें म्हण म्हाका कोण हिल कटिंग कोणत्या गाडी म्हाका तें घेवन इन्स्पेक्शन म्हज्या ऑफिसान आपयलें आनी तेन्ना तेणी म्हाका लायसन्स दाखयलें TCP क्लियरन्स दिलें म्हूण. TCP दिलें म्हूण तें फायनल जायना. तें मागीर मिटींगे मुन्सिपाल्टीन घालपाक जाय. मुन्सिपाल्टी मिटींगे घालून ताका लायसन्स इश्यू केलें. सो लायसन्स इश्यू केलें म्हूण तेणी टर्म्स एंड कंडिशन कितें घायल तें फॉलो करपाक काम कोणालें मुन्सिपाल्टी टेक्निशियन आसाय, 2 इंजिनियर आसाय. आम टेक्निशियन न्हू कितें तेणी चोवपा जाय तें. सो तेणी हें रॉंग केलां. सो तेजें तें लायसन्स दिलां पूण तेजें कांय एक्शन घेतलें ना. कितू आर्थिंग पळयल्यार कितू हिल कटिंग जालां. सो तेणें कोणें एक्शन घेतलें. सो काल तेणें सगळ्या विलेजरांनी कुंकळकारांनी एक मुवमेंट केलो आनी लोकां सायन घेवन हिल कटिंग तेणें कंप्लेन केलो. म्हाकाय तेणें रिक्वेस्ट केलो मागीर मुन्सिपाल्टीक यो म्हूण. सो तेंगे रिक्वेस्ट हांव येयलो आनी हांवें सीओआक ऑर्डर दिल्या टेक्निशियनां धाड तुगेले इंजिनियरां धाडून तें इन्स्पेक्शन कर तुमी लायसन्स कितू दिलां आनी कितू हिल कट जालें तें. त्या प्रमाणे तें लायसन्स रिवोक कोतले आफ्टर गेटींग रिपोर्ट फ्रॉम द कन्सर्न इंजिनियर. TCP सयत सगळ्यो गरजेच्यो परवानग्यो तपासून पळयतले. थंय चलिल्ल्या कामात कितें बेकायदेशीर दिसून आयलें जाल्यार बेगोबेग काम बंद उडयतले. कुंकळी पालिकेचो नगराध्यक्ष लक्ष्मण नायकान मिडियाक सांगलें. पळयात. ते प्रमाणे आज 2 कंप्लेंट येयल्यात. ते कंप्लेंटीर हांवें जेई आमगेलो इन्स्पेक्शनाक धाडला थिंगा. तो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट हाडटलो आनी कंप्लेंट्सांक मॅच जातलो. ते प्रमाणे आमी आज लायकली टू इश्यू stop order for illegal activities going on there. Illegal activities मागीर कितें आख्खे ते प्लॅन दिला त्यो आतां कॉन्ट्रॅक्ट तो इलिगल ना, ताजे भायर गेला तो इलिगल. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. फाटल्या 24 वरांत भारतात 38,164 नव्या कोविड-19 केसींची जाल्यार 499 मरणांची नोंद जाल्या. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान ही माहिती दिल्या. हो आंकडो धरून देशांतल्या एकूण केसींचो नंबर 3,11,44,229 जाला जाल्यार एकूण मरप्यांचो आंकडो 4,14,108 पावला. कोविड-19च्या डेल्टा
व्हेरियंटात सद्याक भारतात नव्या कोविड-19 केशींतली 80% परस चड प्रकरणां आसात आनी नवे वा चड संसर्गजन्य प्रकार आयले जाल्यार प्रकरणां वाडूं येतात अशें इंडियन SARS-CoV-2 जिनोमिक्स कन्सोर्टियमचो सह अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोरान सांगले. ऑक्टोबर 2020 वर्सा भारतात पयलेच खेपे ते दिसून आयिल्ले आनी देशांतल्या दुसऱ्या ल्हारा खातीर मुखेलपणान ते जबाबदार आशिल्ले अशें ताणें सांगलें. महाराष्ट्र, तामिळनाडू आनी मध्य प्रदेशात सयत 11 राज्यांनी आतां मेरेन 55 ते 60 प्रकरणांनी डेल्टा प्लस व्हेरियंट सांपडला. नेपाळ, पुर्तुगाल, स्वित्झर्लंड, पोलंड, जपान सारकिल्या देशांनी ते दिसून येता. ह्या प्रकारचो अभ्यास आजुनूय त्यांच्या ट्रान्समिसिबिलिटी, विरुक्ता आनी लसीच्या सुटकेच्या खाशेलेपणा खातीर करतात, डॉक्टर AK अरोरान सांगलें. भारतांतलो एक्टीव केस लोड सद्याक 4,21,665 आसा आनी सक्रीय प्रकरणां आतां देशाच्या एकूण सकारात्मक प्रकरणाच्या मानान 1.35% आसा. सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचो दर सध्या 2.8% आसा जाल्यार डेली पॉझिटिव्हिटी दर 2.61 आसा. दिसपट्टे सकारात्मकतेचो दर सेगीत 28 दीस 3% परस कमी उरला आनी आतां सेगीत 42 दीस 5% परस कमी उरला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोंयभर पावस मेकळेपणान घसघसलो, कांय कडेन तो सेगीत रकलो. मातसो विसव घेतल्या सारको दिसलो तरी 19 ते 23 जुलय मेरेन तो घोग्यांनी पडूं येता आनी तेच्या सांगाताक 45 ते 55 किलोमीटर वेगान वा तेचे परस चड म्हटल्यार 65 किलोमीटर वेगान वारें घोळूं येता. गेले कांय दिसा साकून जो सतत पावस पडटा त्या पावसान गांवगिऱ्या आनी खोतिगांव वाठारांतले रस्ते पुरायपणान आतां पाणथळ जावपाक लागल्यात. अनेक फावटी जेन्ना पावस पडटा तेन्ना ह्या रस्त्यान वयता तेन्ना हो रस्तो गा न्हंय अशा तरेचें स्वरूप हांगासर दिश्टी पडटा. हाच्या फाटलें कारण इतलेंच की प्रशासन आनी जबाबदारी मनीस आशिल्ले ह्या रस्त्या कडेन अजिबात लक्ष दिना. ह्या रस्त्याचो गटाराचो जर विशय केलो जाल्यार हे रस्ते केल्यार 25 ते 30 वर्सां जालीं तेन्ना साकून आजून मेरेन ह्या रस्त्याची गटारां अजिबात उसपायली ना आनी त्यामुळे ह्या रस्त्याची गटारां पूर्णपणे नश्ट जाल्लेलीं आसा. ताका लागून जेन्ना पावस पडटा रस्त्याच्या वयल्या बाजून जें पावसाचें उदक व्हांवन येता तें सगळें पुरायपणान रस्त्यार पावता. शेतां कितलो व्हडलो आडो कितलो उंच आडो सादारण इतलें उंच आडो तेजे वयल्यान उदक वयता. कितलें शेत गेलें आतां शेत मागीर थोडें एक आनी शेत काबार बुडून गेलें. तूं गेलें गेलें आनी कोणालें गेलें म्हागेलें चड गेलें पूण आनीक लोकांलेंय बी गेला. लोकांलें गेलें म्हळ्यार थंय कमी रे मोड गेलें खाली सगळ्यांक म्हळ्यार थोडें खूब आसा तें. Amount of rainfall in centimeters: Mormugao 19 centimeters, Ponda 18 centimeters, Mapsa 16 centimeters, Old Goa 16 centimeters, Panaji 15 centimeters, Dabolim 15 centimeters, Margao 15 centimeters, Kepe 13 centimeters, Perne 12 centimeters, Kankona 11 centimeters, Sankle 10 centimeters, Sange 7 centimeters, Valpoi 6 centimeters.
आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. कोरोनाच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.